चेतना यात्रा करून काँग्रेस गेल्ल्यांक परत आफयतात, मात कितल्या खऱ्यांनी आयल्यात ते कोणाक खबर। अशें म्हणीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेसच्या चेतना यात्रेच्या उपेगाचेर दुबाव उक्तायला। काँग्रेस आपल्या भाशेन काम करता, भाजप मात फकत वेंचणुके पुरते काम करना आनी कितलेशेच समाजांत नांव आशिल्ल्यो व्यक्ती भाजपान प्रवेश करतले अशें सदानंद शेट तानावडेंचें म्हणणें। म्हाका दिसता की हांवें पेपरार पळयल्लें की तेंची कितें तरी तेंचो नवीन अध्यक्ष जाला आनी तांच्यांनी कितें तरी नवीन चेतना यात्रा सुरू केल्या आनी त्या यात्रेच्या निमित्तान तांच्यांनी कितें तरी जे जुने लोक कोण गेल्यात तांकां कितें तरी घेवप वगैरे अशें चालू केलां। आतां म्हाका दिसता की यात्रा सुरू जावन 8 दीस जाले, कितले लोक नवीन जॉयन जाले खबर ना, पण खंय पेपराचेर हांवें वाचिल्लें की कोण तरी तेंचेच वेगळ्या पार्टीन गेल्ले लोक ते येवन त्या बैठकीक मागीर व्हडलो गोंधळ जालो। काँग्रेसचें जर तुवें पळयलें जाल्यार तेंचो हेतू जो आसा की लोकांनी भितर येवं जाय, म्हाका दिसता कितले आयले ते हांवें एकूय दीस काय पळोवंक ना, तुमी पळयले जाल्यार नकळो। आनी त्यामुळे तेंचो एक प्रयोग चालू आसा, करूनी तांकां आपल्या पद्दतीन, आमी आमच्या पद्दतीन काम फुडें व्हरत। भारतीय जनता पार्टी सदोदीत, कारण कशें आसा आमी निवडणुकी पुरतें काम करनात, तुकाय खबर आसा। केवळ निवडणुकी पुरतें काम केलें आनी मगी बसता अशें ना।